सुरवात एक सगळी आम्ही गीत घेऊया. A14 पेज नंबर 7. A14 पेज नंबर 7. Emoção da satura e Jesus te aclamado Baladano por esora Mi sveito omito coro Ja nik se omito sorta Io gardiu ja rajon kodu सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या आयचे सकाळचे मिसाचे भेटेन. ह्या आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ल्या सिप्रियानो डायस ह्या आमच्या बाबा पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया जुली जोझफ डिसिल्वा तशेंच आंजेलो नोनीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन तांचे पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवयास भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा बाग्योन बेनेडिक्ट ह्या मोठ अदोप्योतीची सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी आयच्या दिसाक जेजू आमकां अखेरीत संदेश दिता भिये नाकात. आनी भिये नाकात कित्याक ही कारणांय सांगता. देवाक आमी आर्गां दिवया कित्याक तो आमचे बराबर आसा. तो आमचो मोग करता आनी तो आमी चुकता तेन्ना आमकां हात दिवन वयर काडटा आनी आमकां बक्षिता. तरी आसतना जायते फावटी देवाचेर विस्वास धरूंक आमी चुकल्या. आमी आमचे भिरांतीन गुल जाल्या. आमी जायते फावटी देवाचेर शीण करूंक पावल्या. असले सगळे आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकूत कोर, Sumia kakutko, क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutko, सोम्या काकूत कोर. Sumia kakutko. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा तुका सोदून तुजे सेवेक लोक दूंक मोठा अधिपती बाग्योन बेनेडिक्टान आपले शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर्व वस्तू परस चड मोग तुजो करूंक आनी संतोषान आनी हुस्क्या विणे तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. Amen. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच शिवासणार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफी हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ धांपूंक, 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान.
बॉब मारतोल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसां? खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्ल्या ओंटाचो मनीस आनी मेल्ल्या ओंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफी वेदी वेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंटाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतीपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. आमचो जाबाब जावं दी. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. परतून म्हणया, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगवस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंकटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरुंबाक थावन तुज्या शिवसन गोठ उबें आसा. सासनाक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सरोसूर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब, वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi Zoi. Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा, Zoi सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आपल्या गुरू परस शीस आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दोनयाक बेलजेबूल म्हणलेलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्याहून आनीक कितें म्हणचें नात. त्या पासत तांकां भिवू नाका. आतां धापलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकलां तें पाठसार तावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्या ओतम्यांचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्यांचो आनी कुडीचो एकाच पाराक हेमकोंडान नाश करूंक तांक आसा, ताका अदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय,
तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. भाव भयणीनो, आमचेच भितर जरी तर आयज आमी गेली आनी आमचेर नदर मारली देवाचे नदरेन, जाल्यार जण एकल्यान आमी खुशाल आसपाक फावो. आमची परिस्थिती कसलीय जावं, आयज घोडे आमी पडलेलीं आसांव जायत, आयज घोडे आमी दुखांत आसांव जायत, आयज घोडे आमी पातकी जायत, आयज घोडे आमी दुखवलेलीं चिड्डवलेलीं, वो आयज घोडे आमी पिडेक सांपडलेलीं जायत. देव जे भशेन आमकां आयज पडयतात ते भशेन आमी पळयत जाल्यार आमकां कुशालकाय भोगपाकूच जाय. आनी देव कशे भशेन पळयता? देव पळयता शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक वर्ती. यू आर प्रेशस टू मी. तर जरी तर आमी देवाक इतलीं वर्ती जाल्यार वर्ती म्हूण सांगला तेन्ना त्यावन पयलीं दुसऱ्योय वस्तू आसात. तुमी वर्ती देखून सगळें सारकें जातलें अशें ना. तुमी वर्ती देखून सगळे लोक येवन तुका मान दितलो अशेंय ना. तुमी वर्ती देखून तुका कांयच लागचें ना अशें ना. जरी तर धनियांचेर इतलें वायट आयलां, इतलें की ताका देंवचार पासून म्हणलो, बेलझेबूल पासून म्हणलो, ताका जायतें ऑपोजिशन आसलें, आडकोडी. तो जेन्ना वावर करतालो जायत्यो आडकोडी, आनी ह्या आडकोडीन भितर कोश्ट, त्रास आनी मरण हेंय ताका आयलें. जाल्यार आमचेरूय येवपाक शकता, आमचेरूय येतलें. पूण अशें घडटा तेन्ना भिवू नाकात. भाव भयणीनो, देव आमचो सदांच जियेता आनी देव आमचो सदांच मोग करता. आनी जो विस्वास देव आमचेर दवरता, वो जें विस्वाशीपण देव आमचे सगळें दाखयता, तें आमचेर दल्ललें ना, तें देवाचेर दल्ललें आसा. देखून तो दलबारांचो सर्वेस्पर आनी ताचे म्हऱ्यान ताचे आंज बडवे आसात. सगळ्या वेळार ते ताका नमस्कार करतात, ताका तोंडान तोणी पडयतात, फेस टू फेस. आनी ह्या आंज बडव्यांची खबर आयज आमी पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या ह्या दर्शनान आयकला. आनी हे आंज बडवे ही आमची भिरांत पयस करपाक वेगवेगळ्यो वस्तू करूंक तांकां पाठयल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याक विचून काडटा तें आमी आयकता. कशे भाशेन हे आंज बडवे वो आंज बडवो तो इंगळो कोळसो, जळटो कोळसो ताच्या पोटांक लायता. आनी काय बरो जबाब इसायासाचो. तो भियेना, पूण तो म्हणटा, हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. कित्याक वावर जाय तो आसा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. कोणाक हांव पाठयतलो? देवाचो प्रश्न. जाल्यार ह्या देवाच्या प्रश्नाक हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. आनी म्हाका धाड म्हणटा तेन्ना जे भाशेन जेजून सांगलां, जो कोण ह्या जेजूच्या वावराक हात घालता ताका हे सगळे तरेच्यो आडकोडी आसात, सगळे तरेच्यो भिरांती आसात. आयज आमच्या जिवितान, आमच्या खासगी जिवितान वेगवेगळे तरेच्यो भिरांती आसात, फियर्स आसात, फोबियाज आसात. आमकां त्यो भिवयतात. आनी जायते फावटी हे भिरांत जी आमकां आसा, हे फोबियाज वेगवेगळे तरेचे, ते आमकां वाडूंक दिना. दे डू नॉट अलाव अस टू ग्रो. ह्या पासत सगळे तरेच्यो भिरांती. ती घडी भिरांत जावं आर्थीक परिस्थिती, आमचेर गरीबसाण आयल्या, आमकडे पयशे ना, आमकां पागार ना, आमकां काम ना, कशे भाशेन पोसपाचें, आर्थीक परिस्थिती भिवयता आमकां. आयज आमचो फुडार कसो जातलो, ही भिरांत. जाल्यार ही भिरांत देवाच्या हातान घालपाक. आमकां घडी आयज भिरांत पदवेची, जांच्या हातान पदवी आसा, बो करून राजकी पदवी, पॉलिटिकल पावर. आनी जांच्या हातान पॉलिटिकल पावर आसा ते आमकां जाय ते भशेन आयज नाचयता, जाय ते भशेन आमकां कातोत्ता, उडयता, आपणाक जाय तें करता. तोंड जरी तर उगडलें जाल्यार भिरांत राग काडटले,
सवलती दिवच्यो ना, हें करतले तें करतले, भिरांत आसा. देखून तोंड उगडूंक पासून भिरांत दिसता. उगडे आमकां भिरांत आसा आमच्या नांवांची. जेजूचें नांव पिड्ड्यार केल्लें, बेलझिबूल म्हणलो, इतले पासून वयर पावले. जाल्यार जो कोण वावर करता जेजूचो, तयार राव पयलींच. खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान नाका जाल्ल्या हातून तुजें नांव पिड्ड्यार जावपाकूच जाय. जे कोण एक्टिविस्ट आसात, जे कोण आपलो ताळो उबारतात, जे कोण प्रवादी आसात, तांकां हातूंतली सुटका नाच. नांव पिड्ड्यार जावपाचें जातलेंच आनी नांव पिड्ड्यार करपी मुखार सरतलेच. जाल्यार असल्या वेळार नांवांची पर्वा करिनाका. ओ नांव पिड्ड्यार जायत, लॉज जायत, कितें जायत, असली भिरांत जायते फावटी आमकां आसा. जायते फावटी आमकां आमच्या मनाची भिरांत. घडये मानसीक भलायकी आमची तितली बरी ना. आनी ही मानसीक भलायकेक लागून आमकां जायते फावटी आमचें मेंटल हेल्थ जायते फावटी बिगडलेलें आसतना आनिकूय भिरांत दिसता. न्हय आसलेल्यो वस्तूंची पासून आमकां भिरांत दिसता. एक सावळेची आमकां भिरांत दिसता, एका झोल्ल्याची आमकां भिरांत दिसता, एका पालीची आमकां भिरांत दिसता. वेगवेगळे तरेचे हे भाशेन आमकां भिरांती मनांत आसात. जाल्यार असल्या वेळार एक संदेश, भियेनाका, डू नॉट बी अफ्रेड. आयच्या शुभ वर्तमानान, ह्या एकूच शुभ वर्तमानाच्या एक भागान 3 फावटी जेजून म्हणलां भियेनाकात. आनी भियेनाकात कित्याक हें सगलें जें आतां आसा तें अशेंच उरचें ना. हें धांपूनच उरचें ना, तें उक्तें जातलें, स्वत मुखार येतलें. त्या पासत भियेनाका. भियेनाका कित्याक जे कोण तुका भिवयतात, जांच्या हातान पावर आसा, पदवी आसा, तुका कोण स्वता जीव काडपाक सोदता, तांच्यान घडये तुजो कुडीचो जीव काडपाक जायत. पूण तांकां बाबड्यांक खबर ना तांच्याहून आनीक एकलो कोण आसा जाच्यान कुडीचो जीव तेच बराबर आत्म्याचोय जीव काडपाक जाता. एकाच फाराक एमकोंडान शेवटूंक जाता ह्या सगळ्या वायट कर्तुबांक लागून. भोव करून जे दुसऱ्यांक स्वतायतात, दुसऱ्यांचें निसंठन करतात, देवान दिल्ल्या दायजाचें निसंठन करतात, तांकां सगल्यांक हें आसा म्हणून घडये खबर ना. पूण देव आसा. त्या पासत हांच्यान तुज्या आत्म्याक हात लावंक जायना. तांकां भियेनाका. तिसरे सुवातेर भियेनाका कित्याक देव तुजो परामर्श करता. जरी तरी सगळीं रचना जी देवान रचल्या ताचो देव परामर्श करता. एक साद्या सुकण्याची पासून देव परामर्श करता. एक तोंड जें वयर शेतान जाता त्या तोंडाची देव परामर्श करता. जाल्यार तुका आनी म्हाका देवान आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो रचला जाल्यार आमकां आनिकूय हें पसंत दिता. देखूनच ताणें म्हणलां ह्या शेरक्यांच्या भिऱ्या परस तुमी अदीक वर्ती. तर आयचे मिसाचे भेटीन जोण एकलो आमी बगुया. येस, आय एम प्रेशस. होय, हांव व्हरतो, हांव देवाच्या दोळ्या मुखार व्हरतो, हांव देवाच्या मुखार व्हरती. आनी हेंच आमच्या काळजान घेवन, आमच्या मनान घेवन सगळी तरेची भिरांत ह्या आल्ताराचेर आयज उबारुया आनी जेजूच्या मासा रोगताचे बदळणेन ती भिरांत आमकां घोटाय करून दी म्हूण मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C33 पेज नंबर 42. C33 पेज नंबर 42.
बाबा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, बागयोन बेनेडिक्ताच्या परबेचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटान तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बेनेडिक्ट तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान मुजगी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उंचगी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. भिये नाकात कित्याक तुमी वर्ती यू आर प्रेशस बिफोर द आयज ऑफ गॉड. तर आमचें हें वर्तेपण देवाच्याच हातान घालून आमचो मोग करतल्या बापाक सगळीं उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घोडे तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोस. आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळो तुका वेंगयता आनी आख्खोच एकवटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून दीस वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमीन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D31 पेज नंबर 64. मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो. मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावूंक यो, जिवीत आमचें बदलूंक यो. मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो. गोठाय तुजी बुजवण आमकां हाड तुजी, संतोश तुजो आमकां दी, फावो तिची भलायकी. गोठाय तुजी बुजवण आमकां हाड तुजी, संतोश तुजो आमकां दी, फावो तिची भलायकी. मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो. मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिल्याय त्या सर्गीच्या पसणा वरवीं सासनीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. बागयोन बेनेदिक्ताची शिकोवण पाडून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण
सोमेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना व्हायरस पिडेचेर आड आमचे मागणें करता आसतना विस्वास धरुया. देव आमचो मोग करता आनी आमी भिवपाक गरज ना. खेरीत भाशेन केसीस वाडत आसात देखून जण एकल्यान आमी काळजी घेवंक, आमचीच जण एकल्याची काळजी घेवंक आनी जे उपाय आसात बो करून आमची इम्यून सिस्टम घट करपाचे उपाय आसात ते आमी सगळ्यांनी पाळपाक आमी काळजी घेवया. सूर पदवीदार आनी काकलूतसरा देवा, आनी काकूतसरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करता. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत कश्टतल्या पासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. उबारता. ती कोनवाळायेन ती कोनवाळायेन आयकून घे. आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानान विज्ञानान एक गुणादीक वासीन गुणादिवसी बेगीनूच सोदून काडूंक सोदून काड आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी परजेच्या बरेपणा खातीर जेच्या बरेपणा फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मागून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमया आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया K7 पेज नंबर 142.